एफसी गोवाचे प्री सीझन ट्रेनिंगाची कव्हरेज करपाक ब्राझीलच्या मिडियान बरेपैकी इंट्रस्ट दाखयला। हाचे मुखेल कारण म्हळ्यार ब्राझीलचो दिग्गज आनी एफसी गोवाचो कोच झिको। जगांतलो हो आदलो स्टार फुटबॉलर भारतासारख्या फुटबॉलाक फामाद नाशिल्ल्या देशांत क्लबाक कोच आनी तातूंत चडशे भायले खेळगडे ब्राझीलचे। हे थंयच्या मिडियाक कुतूहलाची गजाल। पळयात एफसी गोवा आड रिओ ब्रांको क्लबाच्या मॅचीची खिणचित्रां। माड्डोळा म्हाळशेची जायांची पुजा सगळ्याक फामाद। वर्सा प्रमाण नायक फुलकार समाजान सोमारा माड्डोळा जायांची पुजा केली। ही तांची 103वी पुजा। दर वर्सा ते वेगवेगळे तरेन पुजा करतात। पुजेक 6 लाखां वयर जायो लागतात। पळयात माड्डोळा म्हाळशेची जायांची पुजा। यंदाचे 103वी जायापुजा आम्ही साजरो करता। ही जायापुजा करपाक हेजे कारण हे माड्डोळा ह्या परिसरात एक मोठी साथ येयली रोगाची। तेन्ना आमचे सगळे जाणटेले जायाकार एक जाले आनी माळशेच्या क्रिडांगणांचे प्रकारात तेजे सांगणे करून घेतले की ही साथ हांगा येवची न्ही, पयस वयची। तेन्नाच्यान ही आमी जायापुजा साजरो करता। 1914 सुरू केल्ली ती आयज 103 जाली, 103वी। अंदूचे हे वाहन आसा ते मत्स्य वाहन आसा। 6 लाख जाय आता, 6 लाख जायो। खबराचित्र हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।